कलंगूट तो खंयचो रस्तो तो म्हाका खबर ना. इंटरनल रोडाचे आमकां लागना न्ही. आमचे ते तो रस्तो म्हाका खंयचो तो खबर ना. तेचे भितर घालता ना पिवळे रस्ते कशे जेन्ना कितें स्ट्रक्चर घालता सो तेन्ना PWC परमिशन जाय पडटा न्हू. स्ट्रक्चर म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जेन्ना आमचे हायवेचे सेटबॅक 40 to 48 मीटर, स्टेट हायवेचे 25 मीटर. तेन्ना तेचे भितर घालता ना पिवळे तेचे भायर आमकां लागना. कलंगूट जेन्ना तो शिवाजीचो स्ट्रक्चर घातला तेंच्यानी PWC कलंगूट तो खंयचो रस्तो तो म्हाका खबर ना. स्ट्रक्चर घातलो खंयचो स्ट्रक्चर खंयच्या शिवाजीचो जो पुतळो घातला आमचे फक्त स्टेट हायवे, नॅशनल हायवे जे MDR आसा ते रोड इंटरनल रोडाचे आमकां लागना न्ही. आमचे ते हें आसना न्ही. इंटरनल रोड आसा ते नॉमिनल रोड आसता एज पर TCP. आमचे 3 रोड मेजर आसता. नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे आनी MDR. बाकीचे इंटरनल रोडाचेर ताका आमचे परमिशन घेवंक पडटा. सरपंच म्हणटालो की PWC परमिशन लागता म्हणून आनी म्हाका तो रस्तो म्हाका खंयचो तो खबर ना. तो रस्तो म्हाका खंयचो तो खबर ना. तो रस्तो म्हाका खंयचो तो खबर ना. हांव पावना थंय सो हांव कमेंट